जस्ट टेल अस हाऊ वॉज द पुलीस रिस्पॉन्स इनिशियली आनी जेन्ना तूं एडमीट जालो. बट वॉट एवर जें कितें घडटालें आनी म्हाका मिसीस येवन सांगताली, शी वॉज डिसअपॉयंटेड. खूब डिसअपॉयंट जाताली, कित्याक एका सायडीन ताका पळोवचें पडटालें की हांव कसो सारको जाता, कंडिशन म्हाजें, आनी दुसरे सायडीन ताका फेस करचें पडटालें, इवन मिडियाक फेस करचें पडटालें, बिकॉज देर वर लॉट ऑफ थिंग्स वीच वॉज गोईंग स्पेक्युलेशन. स्पेक्युलेशन्स आनी खुबश्यो गजाली ज्यो घडत नाशिल्ल्यो त्यो घडून सांगताले. आनी देन शी यूज टू कम एंड शी यूज टू फील व्हेरी डावन. एंड इन स्पायट ऑफ लायक हांव तांकां सांगतालो बी दीस इज देर, वी हॅव टू फेस इट, ओके, बट द ट्रूथ वील प्रिवेल. डोंट वरी अबाउट दीस. जें कितें घडलां तें. आनी देव आमच्या वांगडा आसा, आनी देवान आसा म्हणून एक्चुली पळोवपाक गेल्यार एक बरी गजाल त्या हितून जाली. नाजाल्यार तो इन्सिडंट जो आहा पळय तो फक्त हांव अशें आसतलें आसले थोडे जाण की एक्सिडेंट जालो, पडलो आनी हें जालें म्हणून सांगपी म्हणून परत आसतलें आशिल्लें. पण तो व्हिडिओ जो आहा पळय तो व्हायरल जाल्लो कारणान तें क्लियर कट ओपन जाल्लें आसा. नाजाल्यार तें कांयच जावचें नासलें, नाजाल्यार इवन एक्यूज पॉसिबली धरून हाडपाचें नाशिल्लें.